मागाच्या भाव बहिणीनो, बरो दीस तुमकां मागता आनी बाळू जेजूच्या वार्षिक फेस्ताक तयार जावन आज नव्या दिसाच्या नव्यानाक येवकार मागता. पवित्र आत्म्याच्या संतोषाच्या फळा विशीं आज आमी नियाळ करता. आमी करचे सकड कामांनी संतोष सोदता वा जे कितें संतोष दिता तेंच करूंक आमी प्रयत्न करता. संवसार आमकां चड आनी चड कांय थोडे जोडिल्ल्यांत कांय थोडे पुंजयल्ल्यांत उल्हास जोडूंक आपयता. पूण जुवा हांव म्हणटा देवा थंय मात्र आमचो खरो संतोष मेळटलो, कित्याक देव सोंसणीक देखून ताजो संतोषय सोंसणीक तसलो संतोष संवसार दिवंक शकना. जिवितांतल्या कश्ट नश्टा मदें आमचो संतोष नाश जायना, आमचें समाधान पाड जायना, तर हें पवित्र आत्म्याचें फळ आमकां मेळटा म्हूण समजाचें. ह्या नोवेनाच्या दिसा जेजू खरो संतोष म्हूण समजून ताच्या मिसावांत जिवी समर्पिल्ल्या समेस्त धार्मिका पासत मागया. ह्या मिसाची तेसावां ह्या परी आसात. देवाक अर्गान जावन मीस भेटयतात आश्रिन डिसोजा, लुसिया दिव्या, सेलिन रोड्रिगस, फ्रांसिस पिंटो, पायस कुटिना आनी कुटाम, मेविस रेगो आनी कुटाम, रफायल एंड नॅन्सी दोरा डिसोजा, असुंता मारिया क्रास्ता, संदीप आनी फ्लाविया वाज, तेरेसा नोरोना, मेरी वाज, प्रशांत डिसोजा, प्रणीत डिसोजा, स्टॅनी पेरेरा आनी कुटाम, रीता लोबो, नीलम्मा पेरेरा, रॉबर्ट रेगो आनी कुटाम, प्रकाश पेरेरा, नेल्सन आनी सुनीता, थॉमस लसरादो आनी कुटाम, प्रिन्सिया डी अल्मेडा. विशेष इरादे खातीर मिसां भेटयतात नतालिया लसरादो, स्टेला लसरादो, हरित आनी जेसिंता लोबो, फ्लोरिन मेनेझस, डेस्मंड नोएल मोबिन, लीना पिंटो, लुसी थॉमस अल्मेडा, फ्रेडरिक सिसिलिया लोबो. ही सर दसांमध्ये आमचे सर वैयक्तिक गरजा देवाक समर्पून प्रवेश गीताद्वारे मिसाची सुरुवात करूया. उभी राहूया. Monan hiksam bawa tahi hutan sumya sumya tuji bukti tuji kampu siksan boro para pikan perkutiya tuji dini tuwe angka wislam wismulun Dewi jiwan berlai Amatan di putailan Karsa menan iksan bawah Taik hutan sumya tuji bukti Tuji tanpa siksan boro Para pitan perkut पवित्र त्रिंदादिक वाकानो ये मिसाचे बलिदान आराम करया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. बाळका जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज नोवेनाचो निमाणो दीस. आयच्या दिसा आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा तुमचो संतोष भरपूर जावं. आयच्या दिसा आमी धार्मिका पासत मागता तुमचो संतोष भरपूर जावं. तुमचो संतोष हेरां मुखार पडचोडूं. ही उतरां जावन आसात आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची.
आमचे ते नीज संतोष जेसू क्रिस्तांतावन मात्र आमकां भोगूंक साध्य आमच्या दिसपरत्या जिवितांत वो संतोष केवल शुल्लक कारणा खातीर आमी होगडावन काण गेला मात्र न्ही हेरांचो संतोष होगडावन काण घेवच्यांत आमी कारण जाल्या तर आमचे उणेपण आमची अस्कतकाय ओळखून घेवया आनी नितळ मनान हे मिसाचे बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयते कर्ण घेवया. काळजांतावन दूख धरतेल्यांक बोक्साने दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्याक आकलोत कर सोम्याक आकलोत कर सोम्याक आकलोत कर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ताक आकलोत कर क्रिस्ताक आकलोत कर क्रिस्ताक आकलोत कर आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्याक आकलोत कर सोम्याक आकलोत कर सोम्याक आकलोत कर. सर पदवीदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावों. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून तुका दिनवासता ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दादोश जावंक आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संवसाराची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावे म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससनाक. हब्बप्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. हें आयकून हांव सगळोच कांपलो. त्या आवाजाक म्हजे वोंट कांपोवंक लागले. म्हजीं हाडां किळकिळीत जालीं आनी म्हजे पांय दंडळूंक लागले. तरी आकांताच्या दिसाची वाट हांव सावकसायेन पळयत आसा. आमचेर दाड घालतल्या लोकांचेर तो दीस आतां उदेवचो आसा. कित्याक अंजुराचो रूख पालेवचो ना, दाखवाल फळां दिवची ना, जैतुनाचें उत्पन्न कांयच आसचें ना, शेतां पीक दिवची नान, हिंडांतल्यो शेळयो नापयस जातेल्यो गोट्यांनी गोरवां आसची नात. तरी पूण हांव सर्वेस्परा थंय संतोसतलो. देवा म्हज्या तारका थंय उल्हास करतलो. सर्वेस्पोर म्हजो देव म्हजें बोळ. तो म्हजे पांय मेरवाच्या पांया सारके सुटसुडीत करतलो आनी उंचायेर म्हजीं पावलां दवरूंक लायतलो. देवाचें उतर हें. Survispura tuce tăi haul las pauta Podvi ani măima tuci vornu îngaita Sumiam tucea drăd mogace Patim
आयकून उल्हासात. सर्वेस्परा तुझे थंय हांव उल्हास पावता. पदवी आनी महिमा तुझी वर्णून गायता. तुवें केल्या उपकारांक सर्वर्गां भेटयता. सदां तुजी स्तुती करून मनान हरसिता. सर्वेस्परा तुझे थंय हांव उल्हास पावता. पदवी आनी महिमा तुझी वर्णून गायता. सर्वेस्परा तुझे थंय हांव उल्हास पावता. पदवी आनी महिमा तुझी वर्णून गायता. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. सांजवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तुका येसुम्या. सतस हांव तुमकां सांगता, तुमी सुस्कारन रडतल्यात, पूण संवसार तोवळो खुशाल भरीत आसतलो. तुमी दुखेस्त जातल्यात, पूण तुमचें दूख संतोशान बदलतलें. प्रसूत जावंक तयार जाल्ली स्त्री प्रसूतपणाची घडी आयल्या म्हणून दूख भोगता, पूण ती भुरग्याक प्रसूत जाताच संवसारांत एक मनीस जल्मलो म्हणल्या संतोशान आपणे सोंसुल्ल्या कश्टांचो तिका उगडास उरना. तुमचे विशयांत तशेंच आतां तुमी दुखेस्त खरे. हांव तुमकां परत्यान पळयतलो, थवळ तुमची काळजां संतोशान भरतली. तो संतोश कोणूच तुमचे लागसो कान व्हरूंक सोंसचो ना. तो दीस येताच तुमी म्हजे लागीं कितेंच मागचे नात. सतस हांव तुमकां सांगता, म्हजे नांवी बापा लागीं कितेंय तुमी मागशा जाल्यार तो तुमकां दितलो. आजून पर्यान म्हजे नांवी तुमी मागलेलें ना. मागा आनी तुमकां मेळटलें. हाचे वरवीं तुमचो संतोश भरपूर जातलो. देवाचें उतर हे. वाकले तुका क्रिस्ता. बाळका जेजू ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज नोवेनाचो निमाणो दीस आनी ह्या वर्सा आमी प्रधान विशय जावन घेतलेलो जावन आसा, हा कितलें बरें भावा भयणी बरी जियोवचें. आनी हाका पुराक जावन आज नियाळ करचो विशय
तुमचो संतोष भरपूर जावं. वो विषय गुंडाय नियाळ करूंक आमी पवित्र आत्म्याची 12 फळां घेवन आयच्या दिसा संतोष हे पवित्र आत्म्याचे फळ आठवून वो विषय आमी गुंडायन अर्थ करून घेतले हांव. ह्या संवसारांत पवित्र आत्म्याची सखत कृपा वाडोवंक जाय. तशेंच आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना आमचे तावन वो संवसार कशें संतोष भरीत आनंद भरयत आमी करयत म्हणल्या विशीं थोडो वेळ आमी नियाळ करूंक प्रयत्न करया. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, हर एकलो आपल्या जिवितांत संतोष अपेक्षिता. कोणी बेजाराय निराशा दूख भोगूंक अपेक्षिना. थोडी दिसपडटी इशारे तुमचे मुखार हांवें दवरची जाल्यार एकलो विद्यार्थी आपल्या शिकपांत डल वीक ताणें शिकिल्लें ताका समजूंक वा ग्रास्पिंग कॅपॅसिटी ताचे थंय ना जाल्यार तो दीस रात लेखी नासतना ताच्या कठीण परिश्रमान तो शिकून एग्जामांत बरें फलीत अंश ताणें आपणायलें तर ताका जावचो संतोष उरतो न्हय गे. खंडीत जावन ताचो संतोष उरतो जावंक पावतलो, वरणूक जायना तसलो संतोष ताचो म्हणयेत. जर एकलो एका क्षेत्रांत नांव आपणायता, ताणें चिंतिल्लें स्वपान जारी जाता. जावंक बरो गायन करच्यांत, वाजंत्रां वाजोवच्यांत, खेळच्यांत तो व्यक्ती फामाद जावंक पावता आनी संवसारभर ताका लोक प्रशंसा दिता. खंडीत जावन तो व्यक्ती संतुश्ट जाता. संतोष ताच्या जिवितांत तो भोगता. तर मोगाच्यानो वो संतोष शाश्वत तरान उरसो तसलो गे ना. उसलो संतोष केवळ थोड्याच दिसाक आमकां भोगूंक मेळटा. तर आमच्या जिवितांत तीर उरसो संतोष कसलो? सा पावलो फिलिपिकारांक बरोवन सांगता, अध्याय 4 वळ 4, सोम्या जेजू थंय तुमी सदांच संतोष पावा. परत्यान हांव सांगता, संतोष पावा. न्हय मोगाळ भावना आनी भयणीनो, आमकां बरें जाता आसतना आमी संतोष पावचें. बगार दूख दुखदोणी तशेंच तळमळे पिडा शिडा वळवळे आमकां कश्ट नश्ट वेळार अडचणी भोगता आसतनाय आमच्या सोम्या जेजू थंय आमी संतोष पावूंक जाय म्हणून सा पावलो फिलिपिकारांक बरोवन आमकां समजयता. जॉन मॅक आर्थर ताणें बरयल्ल्या जॉय इन जीसस म्हणजे जेजू थंय संतोष ह्या बुकांत तो अशें वर्णन करता. संतोष म्हणटा आसतना देवा थंय आसची आमची पाथेनी आनी आमचो भरवोसो. कित्याक देव ह्या सर्गा संवसाराचो देणी जावन आसा आनी ताणेंच आमकां रचलेलें जावन आसा. ताच्या सारक्याची आनी स्वरुपाची जावन रचलेली आमी ताची महिमा आमी भोगूंक जाय. अशें ताची महिमा आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत भोगता आसतना आमकां कश्ट अडचणी येवचे सहज जावन आसा. ह्या कश्टा वेळार ताची महिमा आमच्या जिवितांत भोगता आसतना आमी ताचे थंय संतोष पावूंक जाय म्हणून वो जॉन मॅक आर्थर आमकां कळयता. आमच्या जिवितांत आमकां कश्ट सोलवणी येतात, पूण आमी जेजू थंय एक जावन जियेल्यार खंडीत आमकां ह्या कश्टा वेळार संतोष भोगूंक साद जातलें म्हणून वो व्यक्ती आमकां कळयता. सा पावलो रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 12 वळ 12, तुमकां लाभलेल्या बरवशांत संतोष पावा. कष्टा आनवारामध्ये सोंसणीक जाया. संतोष पावतल्या सांगता संतोष पावा, रडतल्या सांगता रडा.
तितलेंच लाभ घे. आमी संतोष पावतल्या सांगाता सदांच संतोष पावता, पूण रडतल्या सांगाता रोडोंक आमी तयार आसा गे ना. इल्लेशे कश्ट म्हणून सांगीत कशे आमी आसतल्या सांगाता असो नासा, तशेंच कोण दुखेन आसात तांच्या जिवितांत ती कंगल जाल्यांत तांचे सांगाता आमी आमचो हात मेळोवंक जाय, तांकां आमी उत्तेजन दिवंक जाय म्हणून सांग पावलो आज आमकां रोमाकारांक बरोवन सांगता. तुमचो संतोष भरपूर जावं. मोगाळ भावना आनी भयणीनो, आमचो संतोष आमी कशें भरपूर करचो. पयल्यान जेजू थंय आमचो संतोष घट आनी थीर करूंक जाय. उपदेश ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 4 एक वेळ रोडूंक एक वेळ आसूंक. आमच्या जिवितांत थोड्या फावटी आमकां आसूंक साध्य जाता, तशेंच आमच्या जिवितांत थोड्या फावटी आमी रडचें पडटा. त्या खातीर उपदेश ग्रंथ म्हणटा एक वेळ रोडोंक एक वेळ आसूंक. आमच्या जिवितांत कसलेंय रुदान कश्ट आयल्यार जेजू आमचो हात सोडिना, तो आमचे संगी आसता. कसले कश्ट आयल्यार ते फूड करूंक जेजू आमकां सकत दिता. अशें आमचे दूख पयस करून संतोष आमकां दिता म्हणून हे उपदेशक ग्रंथ आमकां कळयता. मोगाळ भावना आनी भयणीनो, आमी निर्गतीक दुर्गतीक क्रिस्तांव न्ही, बगार आमी संतोषान भरलेले जॉयफुल क्रिश्चन्स आमी जावंक जाय. क्रिस्ताची पाटलाव जाल्ली आमी सदांच आमच्या जिवितांत संतोष भोगूंक जाय. वी आर नॉट मिजरेबल क्रिश्चन्स बट ऑलवेज जॉयफुल क्रिश्चन्स. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें हबाकूक प्रवादी देवाचेर विश्वास दवरून प्रार्थना करता. सोम्या हांव सगळोच कांपलो, हांव धोंडोळ्ळो, म्हजें वोंट कांपूंक लागलें, पूण सोम्या तूं म्हजे थंय आसलोय. म्हाका तुवें बळादीक केलें, म्हाका तुवें धैर्य दिलें. तुजे थंय हांव संतोष पावता, तुजे थंय हांव उल्हास करता म्हणून वो हबाकूक प्रवादी आज आमकां पयल्या वचपांत कळयता. दुसऱ्यान आमी स्वतंत्रान जिवन संतोष आपणावचे मनशां आमी जावंक जाय. आमच्या जिवितांत हर एका दिसा सदांच खुशालकाय संतोष भोगूंक साद जावचें ना. इल्लेशे कश्ट म्हूण येत. जर एकलो सांगीत आय एम ऑलवेज हॅपी, आय डोंट हॅव एनी प्रॉब्लम विथ मी अशें सांगीत जाल्यार ताच्या जिवितांत ताणें नीज संतोष भोगूंक तो सुकला म्हूण येत. असल्यांक चिक्केशे कश्ट दगद भोगूंक मेळ्ळ्यार ते देदस्पर जाताच, तशेंच आसुल्लो तो संतोष ते होगडावन काण घेतात. तितलें मात्र न्ही, आखरेक जीवघात करूंक सयत ते मुखार सरतात. सांग पावलो पिलिपिकारांक बरोवन सांगता अध्याय 1 वळ 19-20 आनी 1 पर्यंत आमी थंयसर वाचला तर आमकां कळून येता. सोम्या जेजू थंय संतोष पावतलो केन्नाच निराश जायना. सोम्या जेजू थंय अणभव जोडलेलो सांग पावलो सांगता म्हाका वाचचें म्हळ्यार क्रिस्त, मोरचें म्हळ्यार फायदो. फॉर मी लिव इज क्रायस्ट अँड टू डाय मीन्स टू गेन. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, असलीं उतरां सांग पावलो 5 स्टार हॉटेलांत बसून सांगलेली न्ही. थंयसर ताणें पांय वयर पांय घालून असलीं उतरां ताणें सांगूनात. बगार हाची पटली चरित्रा वा पाठतळ आमी पळयलें तर सांग पावलोक रोमांत बंदीवान कैद केल्लो जावन आसा. आनी असल्या वेळार सांग पावलो सांगता हांव मरो जाल्यार हांव जीव आसल्यार जेजू थंय सदांच संतोष पावता म्हणून सांग पावलो सांगता. असलीं उतरां आमची जायचे. आमच्या जिवितांत स्वतंत्रपणान जिवन संतोष आनंद भोगची तसलीं मनशां आमी जावंक जाय. आनी तिसऱ्यान
आमचे ते आमी संतोष भोगूंक जाय आनी वस्तू संतोष आमी हेरांक दिवंक जाय. जॉन बाबेल एकलो देवशास्त्रज्ञ अशें म्हणटा, वो संवसार सर्ग न्ही आमकां जाय जाल्ल्या भाशेन आरशांत पळोवन संतोष पावूंक. बगार वो संवसार निराशेन भरलेलो. या निराश जाल्ल्या संवसारांत आमी संतोष काडूंक जाय, सोदून काडूंक जाय आनी त्या प्रकार आमी जिवंक जाय. तर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमकां नीज संतोष कशें भोगूंक साध्य जातलें? मातेवसो अध्याय 20:2 वाक्य 30:9 जेजूचो उपादेश. तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. आमी आमचो मोग करता, पूण पेलो कोण म्हाका दग दिता, कोणा वयर म्हाका राग आसा ताचो हांवें मोग केल्यार खंडीत जावन म्हजो हांव मोग करता, तशेंच हांवें केल्लो मोग हेरांक दिवंक म्हजे तावन साध्य जातलें म्हणून हें मातेवसो शुभ वार्ता आमकां कळयता. सांत पावलो फिलिपिकारांक बरोवन सांगता, अध्याय 4 वाक्य 10, हांव सोम्या ते सदांच संतोष पावता. म्हज्या दुर्बळकायेन, म्हज्या ग्रेस्तकायेन हांव दादोशी जेवतना, हांव बुकेन न्हिदतना सोम्या जेजू ते संतोष पावता म्हणटा. आमी दादोशी जेवतना संतोष पावता, उपास आसतना संतोष पावता गे ना. सांत पाऊल सांगता, दादोशी जेवतना तशेंच उपाशी आसतना सयत हांव संतोश पावता म्हणून सांत पाऊल सांगता. जावं पुरो खंयच्याय फंक्शनाक आमी गेल्यार थंयसर वेळार जेवण दिना जाल्यार, जावं पुरो 2:30 वरां जाल्यार जेवण दिना जाल्यार आमची मुखां मळां भावतात, थंय आमकां संतोश दिसून येना. एका वेळार 1 वरार वा 1.5 वरार जेवण दिलें तर आमी दादोश जाता. आनी कोणी मनी विचारल्यार सांगता, कशें आसलें फंक्शन, कशें आसलें संभ्रम, जेवण कशें आसलें म्हणून सांगल्यार बरें दादोश आसलें म्हणून सांगता हांव. त्या खातीर सांत पाऊल सांगता, केवल दादोश जेवतना मात्र न्ही, उपाशी आसतना सयत आमी संतोशान जिवंक जाय म्हणून कळीत करता. आमच्या भाऊ भयणी कश्टांत आसतना आमचे मेतेरपण तांचे थंय दाखोवंक जाय. आमी तांच्या गरजांत आमचो हुस्को तांचे वयर आमी दाखोवंक जाय म्हणून सांत पाऊल आमकां सांगता. तर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, तुमचो संतोष भरपूर जावं. प्रस्तुत काळार आमचो संतोष आमी उगडावन काण गेला. या कोरोना म्हणल्या मारेकार पिडे वरवीं आमी खंतिश्ट जाल्या, दुखेस्त जाल्या, आमकां चलवणी लुकसाण भोगूंक मेळ्ळी. तर या नोवेना वेळार आमी प्रत्येक रितीन मागया, आमचे संतोष भरीत जिवीत आमकां परत संतोशान माया मोगान जिवंक हें प्रेरण जावं दी म्हणून आयच्या दिसा ह्या नोवेना वेळार आमी मागया. तशेंच आज आमी धार्मिका पासत मागचो दीस जावन आसा. संवसारभर आमची धार्मिका वावर कर्ण आसात. दुबल्या धाकट्यांक आदार आसरो ती सदांच दिवन आसात. तांकां तांच्या वावरांत यशस्वी तशेंच संतोष तसो बाळूक जेजू तांकां दिवन दी म्हणून आमी मागया. निमाणें पापा फ्रांसिसान ऑक्टोबर म्हयन्यांत परगट केल्ल्या प्रतेली तुती ह्या विश्व परिपत्रांत आमकां कळयल्या प्रमाणे आमी समेस्त भावा भयणी जावन आसाव. आनी भावा भयणी भाशेन आनी सामाजीक इश्टागातेंत आमकां जिवंक आपण दिता आसतना ह्या वर्साचो प्रधान विशय खंयचो? कितलें बरें भावा भयणी बरें जियोवचें. तर वो विशय आमच्या मतींत काळजांत आठोवन आमच्या दिसपरत्या जिवितांत संतोशान जावं पुरो आमच्या कुटुंबांत, आमच्या वाड्यांत आनी आमच्या समाजांत संतोशान जियोवंक तसो बाळूक जेजू आम्हा समेस्तांक ताचो आशिर्वाद आनी कृपेचो शिवरो वतून धाडून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदानांत
आम्ही मागया. आमच्या काळजासो वावराच्या हातासो वाढून आया बापा तुझी तुमच्या सोवे आसो आमची कळसा उबारूया. आम्ही ती सर्वे स्फोरात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासूया. वयशी आम्ही करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदाराने ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तई आम्ही तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो. आमचे दिन वाचण्याची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आम्ही दिन वाचता जाल्यार हे तुझेच आमकां आनी एक देणे. आमच्या दिन वाचण्याच्या प्रार्थनान तुझी वडवी बिलकुल सडना, तरी असले प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संसार आनी देवदूतांचो दळबा तुका मान भोवमान दिता. तांचे बरोबर आमी तुझे कीर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 पारासु सर्वेस्पर तू सर्कानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सगळी तुका सगळी तुका सगळी तुका जय 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 जय. सगळी तुका सर्वेस्पराचे नावे येता
उसकी तुका जय 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 उसकी तुका जय बापा कोरोस तू पवित्र तुनस सगळ्या पवित्रपणाची जर तेसपरी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान तीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकाचें बोक्साने मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Bawarta so good purgatuya. Soya Jesu amigo mundo kata ani kasike ika title potitu boy bawangisa ami tuji merpergeta बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भगिवंत बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यासाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुलत कर तांकां आनी तुजे इश्टागांतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परचळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मरये देवाचे माये सांगाते भगवंत धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोवन दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक Amen, Amen, Amen. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो राज आसा आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बोगोस
आनी आमकां ताळणे पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर्व पातकांतले सुटे आनी सर्व आकांतांतले वाटय रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवें आसो तुमचे सवे आसो एकामेकाक शांती दियात देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुतक देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुतक देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागे सुम्या तुजे भितरचे पाप म्हाका भोवना पूण तुजे उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली Give
आम्हा मनशाक सोडवून दिवच्याक या नांवा शिवाय या संवसारांत दिल्लें दुसरें खंयचेंच नांव ना. प्रार्थुया. पृथ्वीवंत बापा, तुज्या पुताच्या नांवाक मान दिवन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हूण तुवें येवजिलें. हें तुज्या मोगाचे येवजणे पासत हो दिनवासनेचो यत्न संभ्रमून जेजूच्या नांवांत आटपलेली तुजी सोडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागतांव. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचं नांव विश्वासान उसारून सरकार तुका सासनाक वाकाणूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थितांव. त्यास तुज्या पुताच्या जेजूच्या नांवे. आमेन. दयेकन बसात. आज सर्व रिलिजियस भाव आनी भयण्यां खातीर मागचो दीस. फाल्यां फेस्ताचो पयलो दीस. फाल्यांचे मिसाची मांडावळ ह्या रितीर आसा. सकाळीं 6 वरार कोंकणी भाशेंत, 7:30 वरार इंग्लीश भाशेंत. त्या देखून फाल्यां आयचे ह्या वेळाचो मीस इंग्लीश भाशेंत आसतलें. 9 वरार कोंकणी भास, 10:30 वरार कोंकणी भाशेंत संभ्रमीक मीस, 1 वरार कन्नडा भाशेंत मीस, सांजेर 6 वरार कोंकणी भाशेंत संभ्रमीक मीस आसतलें. आयचे हे मिसाचें बलिदान केल्लें आनी भोव अर्था बरयत शिकोवण दिल्लें ह्या जाग जावन आसात बाप सुनील डिसोजा. प्रस्तुत गुलबर्गा हांगासर आपलो वावर ते दिवन आसात. नोवेसियाजा केवळ वर्द जावन 5 म्हयने जाले मात्र हांगासर येवन आम्हा सर्वां खातीर मीस पेटोवन आशिर्वादीत करच्या बाप सुनील तुमकां देव बरें करूं. जेजू बाळकाचे सर्व आशिर्वाद आमी तुमचे वयर आनी तुमच्या ह्या जाकी मिसांवाचेर आमी मागता. थँक्यू फॉर. आतां सर्व आमी उबी रावया आनी मिसाचो अकरेचो आशिर्वाद घेवया. उपरांत नव्यान आसतलें. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वसून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धारता. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा सुमी. जेजू मनशाचो येशू जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशा पावलो. पिडा गुणकर दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेनारां शिकयलेलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांतावन मनशाक ताच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागचो जेजू बाळक म्हणटा कितलो सर तूं म्हाका मान करताय तितलें सर हांव तुका आशिर्वाद दिता. मोगाळ भवनो आनी भयणीनो, आमचे दोळे आमी धांपया आनी आमच्या काळजांत आसचे सर्व अत्रेग विनवण्यो बाळका जेजूच्या पांय तळी आमी समर्पुया. प्रत्येक रितीन आमी मागया आमच्या कुटुंबा पासत, आमच्या कुटुंबांत आसच्या सर्व सांद्या पासत आमी मागया. आमच्या कुटुंबांत संतोष माया मोग रुता जावं दी म्हणून आमी मागया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यां पासत आमी मागया. तांचो तांणी स्वार्थ पळय नासतना निस्वार्थी मनोभावान दुबल्या धाकट्यांची सेवा करूंक बाळू जेजू तांकां आदार दिवं दी म्हणून आमी मागया. आमच्या कुटुंबांत अस्वस्थ जाल्ल्या आमच्या भावंडा पासत आमी मागया. तांच्या ह्या कश्टांत जेजू बाळोक सदांच आदार दिवं दी म्हणून आमी मागया. तशेंच आयच्या दिसा आमी धार्मिका पासतचो मागचो दीस जावन आसा. जावंक पुरो आमच्या कुटुंबांत हांव न्हू धार्मीक भाऊ भयणी दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांत वावर दिता जावंक पुरो. तांणी दिवच्या वावरांत तांकां बाळूक जेजू संतोष
तशेंच तांच्या वावरांत प्रतिफळ दिवं दी म्हूण आमी मागया. तशेंच आमी उगडास काडया जी कोणें आमची मागणी विचारल्यांत तांचो आमी उगडास करून तांचे पासत आमी मागया. आमच्या भुरग्यां पासत आमी बाळका जेजूच्या समोर दवरया. ह्या दिसांनी ऑनलायन क्लासी मुखांतर आमची भुरगीं कश्टून आसात. तांचें दिसपरतें शिकप तांकां मेळोंक इल्लेशें कश्ट जालां. तांच्या मुखल्या भविश्य बऱ्या रितीन उर्जीत करून दी म्हूण आमी मागया. तशेंच आमचे सर्व आटेविटे कश्ट सलवणी बाळका जेजूच्या मुखार दवरून आमकां सदांच सोम्या जेजूचो संतोश भोगूंक आनंद करूंक तसो आमकां आदार दिवन दी म्हूण आमी मागया. आमची ही सर्व मागणी बाळका जेजूच्या पांया तळे समर्पण म्हणया. हे भगवंत जेजू बाळका तुजी सर्व पदवी आज्या भितरान उगडापी केली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवंक कळलो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सगळ्यां देन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजे रास आमकां येवं. तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. नमान मरिये कृपेन भरलेले सम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजें जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे. हे आजापाच्या जेजू बाळका आमच्या बेसार काळजाचेर हे काकुळतेचे देश घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता. तुजे इतले बिरमोतीन बरयल्ले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसून दी आनी इतल्या अत्रे गान मागची कृपा आमकां दिवन दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी रासपून तुजी कुमोक आनी बुसोवन आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुंचाक सदां सर्वता. आमेन. बाळका जेजून आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर्व उपकाराक आतां थोडो वेळ मौन रावन अर्घां दिवया. आमकां ताणें बरी भलायकी दिल्ल्या पासत ताका अर्घां दिवया. तशेंच सर्व विघ्न आनवारा वेळार ताणें आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर आमच्या काळजाच्या गुंडायेतावन ताका अर्घां दिवया. ह्या कोरोना व्हायरसा द्वारे आमी कश्टून आसतना ताणें आमकां आदार दिला. त्या खातीर ताका आमी अर्घां दिवया. आमच्या भुरग्यांक आमच्या युवसनांक सर्व वायटांतले ताणें आमकां सांबाळ्ळां. ताणें तांकां सांबाळ्ळां. त्या खातीर बाळका जेजूक अर्घां दिवया. आमचे थंय जाल्लें सर्व बरेंपण नियाळून हे अर्घां मागणें म्हणया. हे भोव उदार बाळूक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुलती आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या आजापाच्या इमाची मरी फात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर्व तुज्या बाळपणाक आमी मान दिवन दीत आनी तुजी खळनांतली दैवीक मोसो सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं.
जो बाप्पा आणि पवित्र आत्म्या सवय जियेता आणि राज करता ससनाच्या ससनाक Jesu barka amche besangat ai kamche mane Jesu barka amche besangat ai kamche mane Makani tumi keteria basai somya tuve Gihulaya तुझे कुर्बे सवे जेसू बाळका आमचे बेसांगात आयकामचे माने जेसू बाळका आमचे बेसांगात आयकामचे माने मुखार पुत्रा सोवे हांव क्वार मोरया शिलमोती